काय तो मुंडला खातीर आशिल्लो आनी आज आमी स्वतंत्र जाला आमी स्वतंत्र गेला आमी जे लोक उदाहरण जाता लोकांक मान आमी शिकला आनी आज आमची हे कारण ही परिस्थिती ही गरज कसली परिस्थिती हे कायद्याची अंमलबजावणी कित्याक जायना तुम्ही कित्याक जागे जायना तुम्ही जागे जावपाची गरज काँग्रेस सर पण हे लिडरान सोडला त्या लिडरान सोडला सर एकलोच सोड तेका बिगडोवपाक जायना तेन्ना येयलो हांव इवन किराको गेल्लो कित्याक गेल्लो खंय तरी आमकां मोग आहा गोंयकारांचे म्हाका कोण सांगलें की आख्खी जमीन कोण वाड्यापाल्यान गेली आनी तिका लोकां भायर काडून सोदताय म्हण हांव पावल दिना तुमचो हक्क तुमकां मेळच्या खातीर तुम्ही दिल्ल्या मताच्या आधाराचेर आमदार जाला ह्या वेळार इतकें सांगता आज पर्यंत कोणाचे केसी जर 3 वर्सां वयर 10 वर्सांचे आसा माझ्याकडे 18 20 वर्सांचे सुद्धा आसात दिया हाडून हांव त्या मिनिस्टराक सांगता बाबा तुमची उतरां 3 वर्सां भितर क्लियर जातले पयलीं गेली ती गेली आतां तरी 3 म्हयन्यान सगळ्या भितर कर भाऊ साहेबान केल्लो कायदो तोच तर फुडें येयल्लोय जाल्यार तुका कितें वायट आसलें हेतून इतलेंच तेका खडागलें की भाऊ साहेबाचो कायदो आपूण बीजेपीचो मुख्यमंत्री आसतना हो कायदो कसो हाडलो ही तेका लज जाली म्हणून हो कायदो आयज तो बदलून पावलो मोगाळ म्हज्या भावानो आनी भयणानो जरी तर आमी जागृत जायना आनी हाचे वयर आवाज उठयना पूण मुनकारांक आमकां कोण पळोवपाचो ना आज असेंब्ली हेंच्यांनी जायतो गडबड केलो पूण तो आयकला तेणेन आपणाची कितें तरी फाटी घेतला केशी घालतात केशीच्यान फाटी हाडल्यो मामलेदार हाडल्यो सगळ्यो पूण कायद्यात कितें बदल केला पळयात चिंता मोगाळ म्हज्या भावानो जे आमकां फोटोपण फोटींगपण गोंयकारपण राखून जर दवरतले जाल्यार पर्रीकाराचेर पांय नाका त्या पर्रीकार जो पळय कितें उलयता तेचेर तुमी विश्वास दवरूंक नाका कित्याक गोंय स्वतंत्र जाल्यार बीजेपीन कितलीं वर्सां राज्य केलें आनी काँग्रेसीन कितलीं वर्सां राज्य केलें एनसीन कितले वर्सां काम केलें पूण मुंडकार आनी कुळाक केन्नाच हात लावंक दिवंक ना आनी तांकां केन्नाच त्रासाक घालूंक ना हे जाणा जाय तुमी पूण आयज हो योग्य कायदो काडटा तो पूण मुंडकारांकूच न्हू पूण गरिबांक सगळ्यांक सोंपोवपाक गरिबांचो हाडी ह्या गोंयच्या राज्यांत तरी आमकां थारोना